टुगेदर फॉर म्हापसा तेंचो फोरम आसा ते आयज आमकां कावन्सिलान मेळपाक येयल्ले. तेंचो मेन इशू म्हटल्यार जो आतां प्री मन्सून वर्क आसा जे डिसिल्टींग आसा ते 2 डिपार्टमेंट करता. एक म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सील आनी WRD. मेजर नाला आसा ते WRD करता आनी बाकीचे नालाज आसा ते आमचे म्युनिसिपालिटी थ्रू जाता. तेंचे म्हणणें आसलें की बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय कित्याक 2 म्हयने उरलेले आसा पावसाक म्हणून. आनी जो लास्ट इयर इन्सिडंट जाल्ले तशें ना घडपा खातीर ते आमकां अप्रोच जाल्ले आनी आमी तांकां सांगला की ऑलरेडी आमी WRDक ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा. आमी कावन्सील थ्रू WRDक लेटर करून आमदाराचो नोट घालून ऑलरेडी दिल्ले आसा आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की आमी एप्रिलांच्यान स्टार्ट करतले म्हणून. तशेंच आमचे म्युनिसिपल कावन्सिलाचे जे ऑल ओवर मार्केट प्लस ऑल 20 वॉर्ड्सान जे एस्टिमेट आसा ओवरऑल डिसिल्टिंगेचे ते आमी ऑलरेडी प्रिपेर करून लेंथ मेजर करून प्रिपेर करून कावन्सिलाक रेजोल्युशनूय घेतलेलें आसा आनी आतां तेजो फुडें टेंडर जातलो आनी म्हापशाचे जे डिसिल्टिंग एरियाज आसा ज्यो मेजर फ्लडींग बी जाता पळय त्यो पयलीं घेवन आमी काम बेगींतल्या बेगीन करपाचो आमचो प्रयत्न आसता. गेली 2-3 वर्सां जाली म्हापसा शहरान बाजारान आनी खोर्ले भागान करासवाडा ह्या भागान सगळे कडेन पावसाचें पाणी लोकांच्या घरांनी गेलें आनी ताका लागून एक एडवान्स पद्दती प्रमाणे आज फाल्यांच्यान आतां एप्रील म्हयनो सुरू जातलो. एप्रील मे आनी अंदू गरमी भरपूर आसल्या कारणान हे सुद्दां पावस बेगीन येवपाची शक्यता तें तांकां सांगलें आनी आमी मेमोरंडम दिलो की कंप्लीट म्हापशाचे जे 20 वॉर्डाचे जे नाले आसात आनी मोठे नाले जावं गटर आसात ते सगळे डिसिल्टींग युद्ध पातळीचेर तुमी करूंक जाय जेणे करून प्रत्येक नागरिकाक व्यवस्थीत भयभीत वातावरण जाता पावसान की लोकांच्या घरांत जर पाणी गेलें आनी तें सगळें चिखलाचें पाणी आसता तें साफ करपाक जवळ जवळ 8 ते 15 दीस वयता तें सगळें लिपीत करपाक. लोकांचे कपडे पिड्ड्याले, गेल्या फावटी कोणाचे फ्रीज पिड्ड्याले, वॉशिंग मशिनां पिड्ड्याली, ते चिखल सगळो वचून आनी ताका लागून ह्या फावटी आमी वेल एडवान्स तांकां मेमोरंडम दिल्लो आसा टुगेदर फॉर म्हापसा आनी तेंच्यांनी आश्वासन दिलां की ताबडतोब तेंचे WRDक सुद्दां लेटर केल्लेलें आसा की हे सगळे नाले लीप करचे म्हणून. आमी तिका सांगलां की आमकां लेटर दी, आमी फॉलोअप करता, आमचें सहकार्य कितें जाय तें आमी सहकार्य आमी दिवपाची तयारी आसा. तशेंच काल एक इन्सिडंट जालो हांगा अभिजीत शिंदे आनी तेचेर एका वेंडरान दादागिरीची भाशा आनी ताका धमकी दिली आनी त्या बरोबर तेणी कंप्लेंट केली आनी आयज ताका म्हापसा पुलीस स्टेशनान ताका डिटेन केला. हांव म्हापसा पुलीस स्टेशन तुमच्या माध्यमातून तेंचें अभिनंदन करता की ताबडतोब तेंच्यांनी प्रॉम्प्ट एक्शन घेतली नाल्यार थंय मोठो इन्सिडंट जावं शकता आसलो. आनी ताका लागून हांव म्युनिसिपालिटीक सेवक सुद्दां आमी रिक्वेस्ट केल्या की कितें तरी स्ट्रीमलायन थंय तुमी करची जेणे करून वेंडराकूय वेवस्थीत रावंक मेळ्ळें आनी जे कंज्युमर येता जे वेपार घेवपाक येता लोकांक तांकांय त्रास न जावचे अशा पद्दतीन ते वेवस्थीत थंय जावचे जेणे करून आमकां सगळ्यांचें सहकार्य अपेक्षीत आसा. आमी तांकां सांगलां की आमचें कितें जर तुमकां हेल्प जाय जाल्यार तोय आमी दिवपाक तयार आसा. आमचो बाजाराचो चेअरमॅन तो एक्टीव आसा, परत चीफ ऑफिसरूय एक्टीव आसा, चेअरपर्सन आसा. तांकां आमी सांगलां की तुमकां आमच्या तर्फे कितें जर हेल्प जाय जाल्यार आमी तें दिवपाक तयार आसा. आनी पण जेणे करून लोकांक जनतेक त्रास जावचो न्हू. आतां गरमीचे दीस इतके जालेले आसा, शुक्रारचो बाजार एकदम सारकें गच जालेलो, पांय घालतलो जावना, लोकांक वेपार घेतलो जाल्यार लोकांक भोंवपाक तरी मेळोंक जाय ही परिस्थिती आसा. तेन्ना खंय तरी स्ट्रीमलायन जावच्यो आनी 2-2, 3-3, 4-4 छत्री लावन ते वेंडर आपलो धंदो करता तांकांय त्रास जावचे न्हू, लोकांकूय त्रास जावचे न्हू अशा पद्दतीन ते तुमी सुरळीतपणे ते करचे अशें आमी तांकां निवेदन दिलेलें आसा. तेंच्यांनी आमकां आश्वासन दिलां हेच्या फुडें वेवस्थीत तें काम आमी करतले म्हणून. थँक्यू, धन्यवाद.